काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाक काँग्रेसीचें सरकार सत्तेचेर आसा अशेंच दिसता। आपणाक जाय ती तारखेचो मांडवीच्या पुलाच्या उक्तावणाक जाहीर करून मोकळो जाला। खरें म्हळ्यार भाजप आनी गोंयांतल्या भाजप सरकारान अजून पुलाच्या उक्तावणाची तारीख थारावंक ना। तशेंच भाजप सरकारान केन्नाच काम पुराय जावच्या पयलीं अर्दवट स्थितीन उक्तावण केल्लें ना। काँग्रेस पक्ष बेश्टोच बोवाळ घालता अशें मिलिंद नायकान पणजेन भाजपाच्या मुख्यालयान निलेश काब्राल आनी सिद्धार्थ कुंकळकारा बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। गिरीश चोडणकर हेणे एक विशय असो काढलो की 12 तारखेक पुलाचें जें उद्घाटन जावपाचें आसा। म्हाका खबर ना, भारतीय जनता पार्टीन आतां गेली 15 वर्सां पार्टीचें काम आमचें आसता तें अशें आसता की आमी कोणाकच पार्टीच्या कामा बद्दल कोणाक काय केन्नाच कळचें ना। पूण गिरीश चोडणकराक एक खंयच्यान स्वप्न पडलें आनी ताका खबर ना आनी तेणें अशें भायर अफवा घातली आनी उलोवंक लागलो की हे उद्घाटन आमी इनकम्प्लीट पुलाचें उद्घाटन करून दिवचें ना। भारतीय जनता पार्टीन आतां पर्यंत केल्लीं कामां केन्नाच इनकम्प्लीट दवरून दुसऱ्या कडेन दिवं ना कंप्लीट करपाक। वेरएज आमचे कडेन खूब एग्जाम्पल आहा। आमचे आतां किरण बाब आसा, निलेश आहा, आमचो सिद्धार्थ आसा, तुमकां सगळें ब्रिफींग दितले। तेंच्यांनी दवरलेली ब्रिजां अशी कितलींशीं आहा जी भारतीय जनता पार्टीन कंप्लीट केला आनी भारतीय जनता पार्टीन घेतलेलीं कामां ब्रिज आसो रस्ते कंप्लीट केल्या शिवाय केन्ना उद्घाटनां करूं ना। आयज ह्या ब्रिजाच्या उद्घाटनाक तो म्हणटा की आमी कशेंच जावंक दिवचे ना आनी आमी तर पार्टीन आनी सरकारान हें उद्घाटन 12 तारखेक ठरोवंक ना हें ताका आमी सांगपाक लागून आनी काँग्रेसीक सजमून दिवपाक की हें उद्घाटनाचें जें तुमकां दिसलें आमी ठरयलां म्हणून हें आमचें नासलें। काँग्रेस गोंयकारांक भरकटायता। काँग्रेस पक्षान केन्नाच गोंयची उदरगत केली ना, मात उदरगतीच्या नांवान लोकांक फटयले। कुट्टाळेचो पूल 6 म्हयन्यांनी पुराय करपाचें उतर दिल्लें असो आरोप मंत्री निलेश काब्रालान केला। 2006 जो जुवारी पुलाक तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणेन जो फावंडेशन स्टोन घातलो, 6 म्हयन्यान ब्रिज कंप्लीट करपाक सोदतालो। ते गिरीशाक सांगपाक जाय पयलीं तो ब्रिज कंप्लीट करता, 6 म्हयन्यान कंप्लीट करता, तो खंय गेलो तो विचारपाक जाय ताका। ते घरा व्हरून ताणें बसयल्या कित्याक हेजे पयलीं जे म्हाका दिसता सिद्धार्थ वील ऑल्सो टेल वीच आर द ब्रिजीस वेरी लेफ्ट इनकम्प्लीट एंड BJP गव्हर्मेंट हेज कंप्लीटेड। पूण विशय कितें आसा की लोकांक खंय तरी गैरसमजा व्हरपाक नाका आनी ज्यो गोश्टी BJP सरकार करूं शकता ते काँग्रेसीन डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रिजीस केन्नाच करूंक ना। आज गोंयभर खुबशी गोश्टी चालू आसा जशें हांवें सांगलां 262 आनी 668 किलोमिटर्स म्हणजे 262 2014 पासून आनी तेजे नंतर 668 इन प्रिंसिपल एप्रुवल कामां चालू आसा। ओवर द पिरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 years 668 किलोमिटर्स जे हायवेचें काम जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां ऑलमोस्ट 12,000 कोटी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा सँक्शन करून दिल्लें आसा। हें म्हाका दिसता वंडरफूल जॉब हे काँग्रेसीच्या सरकारान इतलीं वर्सां काँग्रेसी सरकार आशिल्लें केन्नाच करूं नाशिल्लें आनी म्हाका दिसता गिरीशाक आमकां परतून विचारूंक पडटलें। GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारान काँग्रेसीच्या सरकार सत्तेचेर आसतना गोंयकारांक कशें फटयलां हें दाखोवन दिलें। तशेंच गोंयांत जी उदरगत जाल्या ती भाजप सरकार सत्तेचेर आसतनाच अशेंय सांगलें। 14 पूल पयल्या कारकिर्दीन बांदले, तातूंत आल्टोनाचो केबल स्टेट ब्रिज, पणजेचो दुसरो पाटो ब्रिज, शिवोले चोपडे जो म्हाका दिसता 16 वर्सां ब्रिज चालू आशिल्लो, खांबेच वयर येनाशिल्ले। ते भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवन इमिजिएटली खांबे वयर काडून 2 तालुक्यां मदीं एक बरो ब्रिज जालो। खुबशे आमचे ओल्ड गोवा बायपास जर पळयत जाल्यार 2004 76 दिसांनी आमी केल्लो। 2005 जुवारी ब्रिजूय आमच्या सरकारान जवळ जवळ चालू केल्लो, पूण खंय तरी इल्लिगल जे पळय काँग्रेस सरकार घडलें तातूंत तोय फाटीं पडलो आनी 2006 जुवारी ब्रिज जो 1983 बांदिल्लो तो 2006 बंद करचो पडलो हेवी ट्रॅफिकाक। ताजेरूय रिपेर करपाक काँग्रेसीन कोट्यांनी रुपया मोडले। म्हजे कडेन थोडे न्यूज रिपोर्ट आसा, तातूंत 5 कोटी 10 कोटी हाका दिल्या ताका दिल्या आनी आयज आमी ताची स्थिती पळयता। कांयच डेव्हलपमेंट हांगा चालू करूं ना काँग्रेसीन आनी थोडे फार जे पळय चालू केल्ले ते फक्त स्वप्नांतले ब्रिज आशिल्ले। गिरीश बाबाक हांव मुद्दम याद करून दिता, म्हाका दिसता तो लुईस बर्गर बी सगळे नांवां विसरलो आसतलो, अटाला फार्म हावस ही सगळीं नांवां विसरलो आसतलो। ताज्याच वांगड्यांनी एक स्वप्नांतलो सीलिंक म्हणून पुलाक लागून 10 कोटी कन्सल्टंटाक दिवनूय सोडिल्ले, ताचो फावंडेशन स्टोनूय ना
आनी ब्रिजाचो पत्तोय ना. 10 कोटी आमच्या सरकाराचे आनी गोंयच्या लोकांचे गेले. ताजे फुडलें वंडर म्हणजे हांव मुद्दम तुमचे फुडें दाखोवपाक सोदतां. एक नेवरा एक ब्रिज बांदला. म्हणजे तुम्ही जर फोटो पळयत जाल्यार अक्षरशः हांसतले. ह्या ब्रिजार वचपा येवपाक वाट ना आनी लोक शिडयेचो वापर करून थंय चडून वता. आनी हें अजून पर्यंत जालां. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या ब्रिजाची म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर दिवपा फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. कित्याक ताका लँड एक्वायर केल्ली ना, ताका बाकीचे रस्ते बांदूं ना. आनी असोच तुमकां याद आसतलो गवंडाळेचो ब्रिजूय बी तसोच सोडिल्लो, ब्रिज बांदिल्लो, पूण गवंडाळी वचपाक, कुमारजुंव्यां वचपाक, माशेलांक वचपाक रस्तेच बांदून आशिल्ले. आमच्या सरकाराक हांगा येवन हे कंप्लीट करचें पडलें. तेन्ना एक प्रथा आशिल्ली वर्क ऑर्डर दिवपाची. कित्याक दिताले तें हांव नकळो, कितें तरी फाटल्यान बरेंच वजनदार कारण आसतलें. वर्सभर पयलीं मळा ब्रिजा कडेन ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. खंय तरी म्हणूंक लागलो ब्रिज म्हणूंक लागलो टिल्ट जाता, खंय तरी सारको बांदूना, अलायनमेंट सारको ना. आयज हांव सांगपाक सोदतां, आयज मळ्यांतलो ब्रिज जवळ जवळ वर्स जावन गेलें इनॉग्रेट जावन. म्हणजे म्हाका गर्व जाता की मारुती गडा वयलो गणपती त्या ब्रिजा वयल्यान पयलीं गेल्लो, इनॉग्रेट जावचे पयलींय बी. आनी असो हो मारुती रायाचो आशिर्वाद आशिल्लो ब्रिज अजून पर्यंत लोकांची सेवा करता. खंयच वांकडो जावना, खंयच तिकडो जावना, पूण खंय तरी लोकांच्या मनाक संभ्रम निर्माण करप, एक खंय तरी वातावरण दुशीत करप आनी आपूण करचो ना आनी तुकाय करपाक दिवचो ना, ह्या मेंटेलिटीन फुडें वचप आनी गोंयची उदरगत थांबोवप. म्हाका दिसता काँग्रेसीचो धंदो जाला.